मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. स्टनो आयच्या मणकामध्ये कार्यावळींक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. निमाणो तूं निमणो तूं ह्या तियात्राचो शो हांगासर चलता आनी पियो द कोर्ताली हो ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आपलो आख्खे टिमीक घेवन हांगासर आसा आनी तियात्र सुरू आसा म्हणटच आमी तियात्र चलता आसतना ताचे लागीं थोडी भासाभास करुया आनी ताणें जे कलाकार कशे तरेन हो तियात्र मुखार हाडला ताचेर आमी थोडी भोव भासाभास करुया. पियो दे कोर्ताली आयच्या मणकामध्ये कार्यावळींत तुका येवकार. तुकाय येवकार. देव बरें करूं. तेवजान तूं आयज आमच्या प्रिजन मिडिया नवे कलाकारांक वयर काडून तूं आमचो आदार दिता देखून तुका चडांत चड देव बरें करूं. खरें म्हटल्यार पिओ हाका तियात्राचो खूब मोग. जेन्ना तियात्राचे पोस्टर जेन्ना पेपराचेर ते छापून येतात जावं कोणाचो तियात्र आसा म्हटलो काय ना पयलो तो तियात्राचो जो ब्लॉग येता तो कट करून फेसबुकाचेर अपलोड करून ताची पब्लिसिटी करता. म्हणटच आयज ताच्या तियात्राक आमकां किरीतपणी योग मेवला. पिओ तुजी येवजण कशी जाली की हो तियात्र करूं? म्हज्या मनान सदांच एक येवजण आसली हांव एक तियात्र काडटलो म्हूण. सो ती वेलेन्सियो एक कोलवा आनी ऑल्विनाच्या सांगाता घेवन ती एक म्हजी येवजण आसली ती पुरी केल्या तांच्या सांगाताक रावन. सो निमाणो तूं हो हांवें सगळ्या युथांक घेवन तियात्र हाडला आनी बरें तें दिवंक हांवें प्रयत्न केला युथ ऑडियन्साक. हय हांव तुज्या जे बाकीचे कलाकार आसात तांचे लागीं भासाभास करता आनी उपरांत परत तुका मेळटा. एनी दे कोलवाळे आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां येवकार. पिओ दे कोर्ताली हाच्या तियात्रांत तूंय एक मुखेल अशी भुमिका करता म्हणटच ह्या तियात्राक कितली पासून ताकद आसा कारण तुका जायतो ह्या पालकाचो अनुभव आसा म्हणटच ही जी स्क्रिप्ट आसा ती खंय मेरेन वेतेली हाचो तुका अदमास आसतलो. हो एक ना आतांच वयर सरपी एक डायरेक्टर तो जायतो तोकस घेवन हो वावर फुडें व्हरपाक ताणें जायतो तोकस घेतला. नव्या भुरग्यांक घेवन शिकोवपाकूय चड कास्तीक तांकां अशेंच कर तशेंच कर आनी ती भुरगीं तांकां आयकतात आनी हेतून एक बरो संदेश आसा कित्याक सदांच आमी पयलीं म्हूण समजतात आपुणूच व्हड म्हूण समजतात त्या तसल्या मनशांक हो एक संदेश की पयलो तो सदांच निमणो म्हणून. आनीक तेजो एक मेन हें आसा जिवितान आमी पयलो सदांच देवाक जागो दिवंक जाय तर आमी संवसारी वस्तूक पयलो जागो दितात हेंय आसा तितून. दुसरें त्याच्या वयल्यानूच होय पॉयंट आमकां शिकोवंक मेवता कसो. आनीक म्हजे मतीन अशें दिसता हो तियात्र लोकांक मानतलो कित्याक तातूंत बरे बरे संदेश आसा. एकूच तो टायटल आसत पूण ताचे जायते संदेश आसा फुडें पड्डो वयता. सो लोकांकूय हातूंतल्यान बरो कितें म्हणटात ते समजणी मेवतली वो बरो फायदो जातलो लोकांक ह्या तियात्राच्या हेतू वयल्यान अशें म्हाका दिसता. एनीबाय हो तियात्र चलता आसतना जो ऑडियन्स आसा ऑडियन्स कितेंय तरी घेवन वेतलो हातूंत इलोय दुबाव ना पूण जे कलाकार आसात जायते फावटी ते तियात्रांनी न्हेसोंक नात. नवेच कलाकार ज्यो रिहर्सली चलताल्यो त्या वेळार हे आपलो सहभाग कसो कितें करताले? सहभाग म्हणल्यार जे डायरेक्शन ताका आमचो वेलेन्सियो बाब आमकां डायरेक्शन दितालो तेन्ना ते ताका फॉलो करताले. कितें तापलोय जाल्यार वो कितें जाल्यार ते सजमोन घेताले कित्याक तांकां ते जाणान आपणाकूय कितें शिकोवंक जाय आपणें कितें फुडें पावोंक जाय म्हणून. आनी हे परी ते रेस्पेद मान दिवन आपणाचे सिरियर आर्टिस्ट कशें सजमोन ते ताका समजोन वताले आनी तांचे कडल्यान तेणी शिकोवन आयज हो प्रयोग करूंक ते तयार जाले. फाटल्या 5 महिने कॉलेजचे भुरगे कॉलेजी ड्रग्स सप्लाय जाता सोसायटी कशी आयले पूण हाच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा हाची आमकां म्हायती आसा पूण आयज एका नवोदय कॉलेजीच्या असल्यार ड्रग्स सप्लाय जाता दुसरो मिरेड. हांव फकत म्हजी 2 कातरां म्हणटा जी जावन आसा सिरियस. एक लेजंड ऑफ मॅरी आनी एक लायक मनशाच्या जिविता वयर. सो लायक लेजंड ऑफ मॅरी म्हाका थीम दिली लायक हांव पयलो वयतालो लेजंड ऑफ मॅरी तूं मागीर हांवें ती चोयली आनी म्हाका हांवें डॅडाक सांगलें म्हजें कांतार काड म्हणून आनी मागीर तेणें काडलें कांतार आनी ताका लागून हांव आयज हिंगा पावलां.
आनी तें बेश्टें काडलेलें आसलें दाडान तें आतां हांव म्हणटा पिओच्या तियात्रान. हय तुजो डाडा तियात्रीस ना ना म्हजो दाडा रेडिओ सिंगर म्हणटच ताचें जायतें लिखाण आसता. आसतलें. आतां तो बरो पयलू आतां येयना. पूण ताचे उद्देशीन तुकाय थोडे गूण आयल्यात आनी तुका पिओच्या तियात्रान न्हेसोंक चान्स पडलो. हय आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा बाब कॉमेडियन सोकोरो कित्याक ताका लागून हांव आयज पासून ह्या पालकार पावलां. कित्याक हांव पयलो कॉमेडियन आंबेच्या तियात्रान नासलो उपरांत मागीर टोनी डायसात गेलो आनी हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक कॉमेडियन सोकोराक लागून हांव आयज ह्या पालकार पावलां ना म्हणून म्हाका कोण वळखोवपा नासलो. थँक्यू कॉमेडियन सोकोरो आनी चड देव बरें करता. निमाणो तूं ह्या तियात्रांतले आनीक एक कांतोरिस्ट म्हणून येता लिडिया क्लेमेंत म्हजे बरोबर आसा. हांवें ओपनिंग सॉंग म्हटलां. आनीक हे ओपनिंग सॉंग तुका कितले दीस लागले तयारी करूंक? एक 8 दीस सुमार लागले. 8 दिसांनी तयार जाले. हय तुका कांतारां म्हणपाची खूब आवड? हय म्हाका खूब आवड आसा कांतारां म्हणपाची. आनीक समज अशेंच आनीक तियात्र जायत रावले जाल्यार तुका समज एक भुमिका करूंक सांगली जाल्यार तूं कोत्तलें? हय Sorgince suxatele favor Irescaia caia Jim que vou suxon sarameo Velha casquelha Contos con a cuja lavo piro Jude vai Vai tonyani que juku sarkirayo Akshakani Vai soyani porota kadu koilo वेलेन्सियो आयच्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच निमाणो तूं ह्या तियात्रांत तुवें कितलो वांटो घेतला? एक्चुली सांगचें म्हटल्यार ह्या तियात्रान हांव 3 कांतारां म्हणटा आनी एक धाकलीशी एंट्री मारता डॉक्टराची धाकलीशी एंट्री मारता. तर तुज्या कांतारां वयर कांय सांगचो ना आमकां? एक्चुली हाज्या पयलीं जे तियात्रान जाल्या हांव पॉलिटिकल कांतारां म्हणटालो म्हटल्यार हांवें चिंतलें मातशें कितें चेंजीस करया म्हणून आयज ह्या तियात्रान हांवें डिसंट कांतार म्हटलां. वेलेन्सियो तुका पयल्या उपरांत जावं तुजी खुशालकाय तुवें कांतार म्हटल्या उपरांत खरेंच बरें दिसता कारण पॉलिटिक्स मातशें कुशीक दवरून जेन्ना तुवें आनीक दुसरें कितें वेगळें आपणायलें तेन्ना तुज्याच भितर एक वेगळी खुशालकाय निर्माण जाली. हय जेन्ना कांतार काबार जालें लोकांनी आदले भाशेनूच क्लॅप मारले. म्हणजे डिसेंट कांतारांकूय लोक क्लॅप्स माता. तर तुजें दुसरें आनी तिसरें कांतार कशें आसा? दुसरें एक त्रियो म्हणटा आनी एक सौको म्हणटा. वा हें कंपोजिशन तुजेंच? हय एक्चुली तिनूय कांतारां म्हजी. परबी आनीक असोच फुडें वच जें नवें खाण तुवें घेतलां ताची रूच घेत राव भलाकी बरी उरतली. दुसरे दिसा सकाळी कॉल म्हाका करून सांगले म्हाका 5:30 मेळुया खंय सोरूय वचया तियात्राचें उलोवया. ऑल्वेन निमाणो तूं ह्या पिओच्या तियात्रांत तूंय एक वांटेकार आसा म्हणटच हो तियात्र तुका कितलो आवडला? म्हाका जाला बरो चलतो तियात्र आनी होरे तेणे आयचे लोकां बरी मेसेज दिल्या कित्याक आयज लोक फकत घर बंद करता आनी लंडनात रावता सगळीं जाण आनी तो लोक घर बंद केल्या उपरांत ते गांव लोक येवन दुसरे रावता गांव सोडून गेल्या उपरांत मागीर तें सत्य दाखयलें तेणी म्हळ्यार म्हाका जाय हो सगळो लोकांनी येयलो आनी तियात्र चोयलो कित्याक वयले लोक कितको आमगे गोंयकारां फायदो काडटो तेणें तियात्रान दाखयला. ऑल्वीन कोणाक सांगू नाका ह्या तियात्रांतलो कोण तरी एकलो सवकास म्हाका सांगतालो आपुणूय लंडन वचोंक सोदता आमी कोणाक सांगचें न्हय. ओके ओके शुअर. पूण ताणें ह्या तियात्राची देख घेवची आनी गोंयांतूच रावचो. हय तर हातूंत तूं कसली भुमिका करता? हांव कॉमेडी करता. कॉमेडी ह्या आदी तूं तियात्रांनी कॉमेडी करतालो? हय. त्या भायर कांताराय म्हणटा तूं? हय कॉमेडी चोडूं बी जायन कांतरो म्हणटालो. आनीक तुज्या सांगाताक ह्या तियात्रांत कोण कोण कॉमेडी करता? म्हजे बारबो तो आनी एकलो भुरगो एलिस्टन म्हणलो आनी जॉनथन एकला आनी कॉमेडियन फेल्सी आहा. हय हांव मागतां की तूं एक बऱ्यांतलो बरो खोडेगान कॉमेडियन जावचो आनी ह्या पालकाक तुवें नेटान खान मारचो. शुअर तेतन बाब.
तुका चडान चड देव बरें करूं. हुळ कोते गेले हुळ ला एशको हुळ मुळ मुगो गरीब लोका बोका पिन तो बी दाय आणि लेनी पेट्रोल वाढल्या पासून दोन पैसे वाढून 2 महिन्या भितर 10 रुपये वाडले. मिना निमाणो तूं हो पिवोचो तियात्र हातून तूंय एक वांटेकार आसा म्हणटोच पिवोन तुका कसो कॉन्टेक्ट केलो. पियोक हांव वळखतालें पयलेंतावन अमर सावंताचे कॉम्पिटिशन शोवाक मेवलोलो तो म्हाका सो थिंगासान कॉन्टेक्ट जाला आमचो आनी उपरांत ताणें म्हाका एक दीस कॉल करून सांगलें आपणाचो 28 रिलीज जाता करतलें काड म्हणून हांवें बरें म्हटलें. पूण तुवें ताका विचारूंक ना कसली भुमिका आनीक आपणें कितें करपाचें आसा. विचारलेलें ताणें म्हाका सांगलेलें गुजराती रोल आसा म्हणून हांवें म्हटलें बरें स्क्रिप्ट दी हांव पळयतां. तुजो एक गुजराती डायलॉग. केम छो मजा मा. म्हणटच तुवें ह्या तुज्या कॅरेक्टरा पासत थोडो बहुत तुवें अभ्यास केलो काय ताणें स्क्रिप्टूच तशी बरयली. जशीं उतरां येतात तीं ओन घेवन म्हणटा मोरले स्क्रिप्टेर चोवन मेवता कितें म्हणपाचें तें मुखार सो त्या पळयान केलां. ही स्क्रिप्ट तुका कशी लागल्या. एकदम बरी आसा मिनींग आसा बरोच आसा. तुका खरेंच आवडल्या. हय म्हाका रोल दिला तोवूय लायक जाला आनी फूल स्क्रिप्टूय लायक जाला. तुका वडे शावण येता. छोटे छोटे मच्छी पकड़ते अरे बाबा मच्छी खाओ रे बाबा खाओ लेकिन पहले उनको खावड़ डालो ना बड़ा मच्छी करने का उपरांत गस्तात रेच्यात बांगडा खाने का रे बाबा. रुक्मिणी रुक्मिणी शादी के बाद क्या क्या हुआ कौन जीता कौन हारा. बाय डेन्झेलिया मेनेजीस तूं हातून कसलो रोल करता. हांव हातून रोल करिना पूण एक सोलो म्हणटा आनी तो सोलो म्हटल्यार आमकां सदांच दुसऱ्याचो आदार जाय पडटा. म्हणजे आतां फकत एकल्याकूच लागून आमी आमचेर विस्वास दवरून आमी करूंक जायना. सदांच आमी दुसऱ्याचोय आदार घेवंक जाय तो हे त्या सब्जेक्टाचेर म्हणटा. हय कांतर तुज्या तोंडाचेर आसतलें म्हणटच एक वस करस. तूं दोतोरेर येता संवसाराची पोश घेता पूण तुका सोलोम दिता दुसरो दूद पिवयता दुसरो नांव वयता तुका नांव पासून घालता दुसरो हातीक धरून सोलोंक शिकयता तुका दुसरो तूं ल्हान आसतना सगली तुजी घाण काडटा दुसरो. हें कांतार कोणें कंपोज केलां. हें कांतार एडविन डिकॉस्टा हाणें कंपोज केलां. म्हणटच ह्या आदी तूं तियात्रांनी कांतारां बी म्हणटालें. हय हाचे पयलीं हांव राफेल दे मार्गांव हाचो तियात्र नाचलां आनी ताचे उपरांत जायते कॉम्पिटिशन्सान आनी जायते सर्तीन पासून हांवें वांटो घेतल्या. आमी तुका व्हड यश येतात. थँक्यू. पर्सनल सर्विस दीदी बोला मैं वेरी गुड इस्मा की तेरी जो छोकरी है एक रुक्मिणी अंदर सब लोग सीआईडी वगैरह. रिओ बाब निमाणो तूं ह्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करता. निमाणो हितून हांव एक मिन्स एश कोन्न ड्रग्स घेता चोडवा म्हणल्यार सारको पिसो आनी ड्रग्स घेयल बगर मजान रावपाक जायना तसली भुमिका करता. ही जी भुमिका तुका पडल्या ही भुमिकेचेर खरेंच तूं खुशाल आसा. हय हांव खुशाल आसा कित्याक म्हाका तेणेन सांगलें तुगेलो अपयशचो रोल आसा हांवें म्हणलें ओके तुका हांव 100% दिता म्हगेलें. म्हणटच ह्या आदी तुवें असली भुमिका केल्यात. केल्या हो म्हगेलो तिसरो तियात्र हेच्या पयलीं आनी 2 तियात्र केले हो तिसरो तियात्र. तिसऱ्या तियात्राक तूं म्हाका सांपडलो म्हणटच जेरोल म्हाका दिसता की तुवें तुजो हो वावर असोच मुखार व्हरचो. आमी आमच्या ऑडियन्सांक तुमच्या विशीं तुमचे भुमिके विशीं पावोवपाचो प्रयत्न करतात आनीक तुमची उर्बा अशीच फुडें व्हरची आनी पालकाक तुमी नेटान खान मारचो. बाय तूं ह्या तियात्रान कसली भुमिका करता. हांव एका कुड्ड्याचो रोल करता. पूण आतां तुका दिश्टी पडटा. आनीक कुड्ड्याचो रोल करता आसतना बाय मॅडम तुजी भुमिका कितें आसा. ही म्हजी भयण जाता आनीक आमकां आवय बापाय आसनात
आमकां एक बायल पोसता आनी ती आमकां बरी देख बीन दिता. होय तुजे भुमिकेचेर तूं कितलें खुशाल आसा? हांव चड खुशाल कित्याक हांव सिरियस रोल फर्स्ट टायम कोता. एज अ कॉमेडियन वयर चलवलें बट आय लायक टू एक्ट कॅरेक्टर रोल्स. बरें दिसता. आनीक कांतारां बी म्हणपाचो तुमकां ह्या तियात्रांत योग मेवता? ना कांतारा म्हणून ना कांतूच आसा. कांत म्हणटा? कांत तुका उगडास आसतलो? हय. म्हूण काळोखी रात मोडपाचान्ने नाना मुडोन नोकेत रहा आसण्याक तुज्या मामी मुझे आशता हा काडीस फुगार सावून दुखां गोडोयता हा गो तूं वेगेन दोर मामी मोजा. ही आमच्या वटाची आवय बापायची बुकटार निवली. ज्यो तू हांव कुठे जाल्यार कितें जालें म्हजे मामीचें असलें अनुभव म्हाका दोळ्यांची गरज ना. जेन्ना नवे भुरगे तियात्र पालकाचेर हाडटात तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसता? नवे भुरगे पळय आसात ते लोक मुद्दाम तियात्र येवन पळयता. अलेक्स बाब खरेंच तुका मेळोन खूब बरें दिसलें. एक बरो पालकाचो खोडेगांत खांबो आनीक आयज तुवें वेगळे पद्दतीन आमचो पिओ दे कोर्ताली हाका खान मारला म्हणटच ताका तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव पिओ दे कोर्तालींक हाचो तियात्र पयलो दामोशीक गेलो आनी पळयलें टिकेट्यो कितल्यो होपल्यात त्यो पळोवंक गेल्यार सगल्यो फूल जाल्यात. हांवें रोखडेंच फेसबुकार घातलें हावसफूल म्हणून आनी हांवें दामूचो बी फोटो फेसबुकार घातला. पिओ दे कोर्तालीन हो तियात्र एकदम बरो बरयला आनी दोग जाण भुरगीं बरी एक्टींग करतात. गुड्डो आनीक दुसरें आसा तें भुरगें आनीक ही स्टोरी एक्चुली नव्या भुरग्यांक बरयल्या. सगळ्यांनी मानून घेवंक जाय. एकदम चड बरी आसा. सगळ्यांनी पळोवची हो तियात्र. आनीक खरेंच आमी जाणा ते भाशेन तुकाय ताणें उलो मारलो आनीक तुकाय एक कांतार म्हणपाचो योग हांगासर मेवलो. हय तेतून सांगचें म्हणल्यार म्हाका कालूच ताणें सांगलां कांतार म्हणून तेका देखूनच हांव आयला कांतार म्हणून. म्हाका उमेद सारकी कांतार म्हणून. मोऱ्यान मी बाळोक न्हय वय त्या पिक्चरान त्या कांतोयलेले अशें करून भावा भयणांनी तें पिक्चर हिट जावन गेलेलें. फेल्सी बार्बोजा तुका येवकार. ह्या निमाणांतूं ह्या तियात्रांत तूं विनोदी भुमिका करता म्हणटच हे जे विनोद आसात ही जी कॉमेडी आसा ही तुका कितली आवडटा? कॉमेडी म्हाका सारकी चड लायक जालें कित्याक आमगे एक्सप्रेशन्स आमी कितको एक्टींग कोताय चड अशी एक्शन कॉमेडी आहा सो आमगे एक्टींग दाखोवपा मेळटा ते एक्शन कॉमेडी आनी तितली लाफ्टेबल्स बीन हाय सो लोकांकूय हांसपा बहुत चान्स आहा ते कॉमेडी. आतां तुवें कॉमेडी केल्या तेन्ना लोक हांसतालो? हय हांसतालो. शुअर? हांसतालो. खरेंच हीच मनशाची उर्बा आनी उमेद वाडयता. ह्या आदीं तुवें खंयच्या तरी तियात्रांनी अशी विनोदी कॉमेडी भुमिका केल्या? हय केल्या. मिनीन मारेगे तियात्रां फाल्यां रावो नाका विल्मा पाशेको तियात्रां केल्या. आमी भाव चुकतात पॉल दे केरी गोल्फ कोर्स मार्कीस पेरेरा वळख कोरात. हय जायतो अनुभव आसा म्हणटच तुका केन्ना तरी हे विनोदी भुमिका सोडून दुसरी खंयची करची अशें दिसोंक ना? हांव हेळान बीन नाचता पूण तितून बीन डिसेंट रोल केला. लास्ट इयर बी ग्रूप तियात्रा कॉम्पिटिशन केला आनी तितून इनाम बीन मेळ्ळा. इनाम तियात्रा सानी ते करताली आनीक इनाम मेवला. एक डिसेंट रोला मेळ्ळा. मेरीट सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या. आतां तुका पिओचो जो तियात्र आसा निमाणांतूं हो तुका कसो लागला? तियात्र स्क्रिप्ट तेगे एकदम बरी आहा आनी लोकांक मानून घेवची म्हूण हांव मागता लोकां कडेन कित्याक न्यू एक्टरां अपकमींग टॅलंट आहाय ते बरें स्क्रिप्ट बीन बरी आहा तेगेली. निमाणांतूं हो पिओचो तियात्र हातूंत तूं एक वांटेकार आसा. आमी तुका पळयला सुरवात एक ओपनींग सॉंग आसा तें तूं म्हणटालो. तुका ह्या तियात्रांत तुजी कितली तयारी करूंक पडल्या?
तयारी खूब करपा पडली एक्चुली बिकॉज हांवें फर्स्ट टायम ओपनिंग सॉंग म्हणला एंड ओपनिंग सॉंग हॅज टू बी सदांच बरें आसपाक जाय लोकांक मानवता ते भाशेन आनी तियात्र कसलो जावं पूण बरो जावं आनी सगळे थारलेले आसता ते ओपनिंग सॉंगाचेर ओपनिंग सॉंग कशें आसता बरें आसता तेन्ना लोकांक कळटा की तियात्रूय बरो आसतलो तेन्ना लोक सारको बरे भाशेन पळयता एटेन्शन लावन पळयता. तुजे काळजा मनान तुवें कांतार म्हटलां खरेंच ह्या ओपनिंग कांताराचेर तूं खुशाल आसा? म्हाका दिसता म्हज्यान आनीक बरें परफॉर्म करपाक जाता म्हूण नेक्स्ट टायम आनीक हय खरेंच हीच गरज आपणें जें कितें केलां ताच्या परस आनिकूय बरें करपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. ह्या तियात्रांत तूं फकत कांतारांच म्हणटा काय? फकत कांतारांच म्हणटा. तुजें आनिकूय कांतार आसा? ना फकत 2 कांतारां एक ओपनिंग सॉंग आनी एक सोलो म्हजें. तूं जो सोलो म्हणटा तांतले 4 वळी. सोतुलोय जिवितांत तूं सोतुलोय सोतान जेल्यार केन्ना सांडचो ना सोदां सोतुलोय बरें उलोय पेल्याचें तूं बरें उलोय वाकाणेची उतरां जावं दी पेल्याचें बरें उलोय. वेलेन्सियो दे कोलवा खरेंच तुका शाबासकी कारण हांव दुसऱ्या कलाकारां बरोबर भासाभास करता आसतना सगळें तुजेंच नांव घेतालें की तुवें तांकां जायतो आदार दिला जायते सहकार दिला जो डायरेक्शनाचो भाग आसा तोवूय तुवें बरे भशेन हाताळ्ळा. पिओ लागीं भासाभास करता आसतना पिओय तेंच म्हणटालो की जे भशेन तुवें मन सोडून तुजो आदार दिला खरेंच खूब उचल्या मोलाचो. तर ह्या तियात्राचेर जे कलाकार हातूंत नवे आसात तांचेर तुजें मत कितें ते तांचेर तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हाका खंयच्याय तियात्रान जितले हांवें तियात्रान भाग घेतल्या जाल्यार तेतून भाग म्हाका दिसता आमी नवे भुरग्यांक मुखार हाडूंक जाय. आनी लोक केन्ना केन्ना म्हणटा आरे सगळे भुरगेच आसतले हांचो तियात्र कितें आसतलो पूण अशें आसना. आयज काल भुरग्यांच लागीं चड आसता आनी हांव मागतलो आसलो लोकां थंय येवन भोंवचें हे आमच्या तियात्रांत जावं वो दुसऱ्याच्या खंयच्याय तियात्रांत तें जावं तुमी येवन ह्या भुरग्यांचो तियात्र पळोवचो कित्याक भुरग्यांचे लागीं जे गूण आसता ते थोडे टायम प्रोफेशनला लागीं आसना फकत आमी तांकां तेंको दिवंक जाय अशें म्हजें सांगणें. खरेंच वेलेन्सियो जायते फावटी तूं खान मारून ह्या तियात्रांत वांटो घेता हातूंतल्यान तुका कितें मेवता हें गरजेचें ना पूण जे तुजे विचार आसात की दुसऱ्यांक सदांच हात दिवपाचें हें एक बरें मन आनी ह्याच मनान हांव फाटले साबार तियात्र हांव तुज्या बरोबर आसा आनी हें हांवें लागींच्यान अनुभवलां. तर हो तियात्र कितलो पासून मुखार येतलो? जे तरेन म्हाका दिसता जे तरेन पार्ट आसा कॉमेडी आसा आनी जे तरेन एक्टरूय आसात थोडीं नांवुसतीं एक्टरां आसात थोडीं अपकमींग एक्टरां आसात म्हाका दिसता चलोवंक जाय फकत लोकांचो तेंको जाय आनी आमच्यान तें कांयच सांगूंक जायना. तूं तर बरे भाशेन जाणा कितलोय बरो तियात्र हाडल्यार थोडे पाय तो लोक एक्सेप्ट करून घेत ना. सो एके टायम विश्वास धरून आमचेर कलाचेर आनी देवाचेर विश्वास धरून म्हाका दिसता तियात्र फुडें वचूंक बरोच फुडें वचूंक जाय. नमस्कार म्हणटा आमच्यो रामाजामा हांवें तुका आनी केन्ना सांगून पळोवंक ना. आनी कोणी अरे माय सर प्रकाश शर्मा. जॉनथन खूब बरें दिसता कारण खंयच्याय तियात्राक तूं वांटो घेता जाल्यार काळजा मनान वांटो घेता मन लावन तूं तुजी भुमिका करता. ह्या तियात्रांत तुवें वेगवेगळ्यो भुमिका करपाचो प्रयत्न केला. तर तुजे भुमिकेचेर आनी ह्या तियात्रांत जो तुका रोल पडला जावं ह्या तियात्रांत तूं वांटेकार जाला हातूंतल्यान तुजी खुशालकाय? खुशालकाय म्हणल्यार आय लायक टू डू डिफरंट. म्हाका चड उमेद आसा दुसऱ्या भाशेचे रोल करपाक कॅरेक्टर रोल स्पेशली लायक म्हाका इन्स्पेक्टराचे रोल करपाक मागीर गुंडाचो रोल तूं जाणा तितून बघ मागीर आतां निकतोच हांवें न्यू ह्या तियात्रांत ताच्या निमणो तियात्रा चेडवाचो रोल केला केन्नाच करूंक ना कॉमेडीक. हो तियात्र कितल्यो सुमार तुमकां रिहर्सली करच्यो पडल्यो? म्हाका दिसता 10-12 तरी प्रॅक्टीस केल्यात आमी. आनी हो तियात्र बरोच लोकांक मानला कारण हातूंतलें जें संगीत आसा तेंवूय खूब बरें जालां. जे संगीतकारांनी आपलो जो वांटो आसा तो बरे भाशेन
फुडें व्हेला आनीक तुमी कलाकारांनी तुमचें काम बरे तरेन मुखार व्हेलां. ह्या तियात्रान तूं कांतारा म्हणना? येस सर म्हणटा सर. हांव सौको म्हणटा. हय सौको त्या न्हवऱ्याचो रोल लायक काजराचो सौको तो कॉमेडी सौको. हय पिओ तुजे जायते कलाकारां लागीं आमी भासाभास केली आनीक तांची उमेद तांचो तियात्राचो मोग आनी थोडीं नवींच पालकाचेर आयल्यान म्हणजे पयलींच ती तियात्रान भितर सरल्यान आनी तुका ताणें आपलो सांगात दिला. म्हणटच तुजी तयारी जी तूं कोत्तालो जावं हो तियात्र तुवें मुखार हाडपाचो जेन्ना प्रयत्न केलो तुका हांचो सांगात मेवलो. आतां तुजी फुडली वाट कशी? आतां फुडली वाट म्हाकाय आनी एक तियात्र काडचो आसा जाणा आतां हांवें काडला एक सो न्यू आनी एक तियात्र काडपाची येवजण आसा म्हजी. सगळो प्लॅन करून दवरला तो घोडये जून जुलयाक घोडये येवंक शकता. आतां हो तियात्र तूं खंय मेरेन व्हरतलो? चोया हूंय पावता देवाच्या आदारान हूंय पावता पळोवया. अश्यो आनीक स्टेजी तुवें मांडून हाडल्या? स्टेजी मांडलेल्यो आसात पूण आजून देखून कन्फर्म जावंक ना पूण डेटी दिलेल्यो आसात म्हाका. आयज ह्या तुज्या तियात्राक हावसफूल कसो जाला? तियात्राक लोक व्हडे उमेदीन आनीक मोगान ताळयो मारतना आमकां पळोवंक मेवता. तुजी खुशालकाय? म्हाका खूब खुशालकाय भोगता कित्याक नवोच डायरेक्टर ह्या पालकार येयला. लोकांनी म्हाका मानून घेतला जावं त्यो सीन चोयतना देखून क्लॅपां भरपूर पडल्यांत हांवें आयकल्यांत पूण आतां चोवया कितें जाता तो. आतां नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर परतून मांडला हांवें तियात्र. सो लोकांच्या आदारान मुखार वयता हांव. खरेंच पिओ आमी तुका व्हड आनी व्हड यश हावडेतात. पळोवंक खूब ल्हानसो दिसता पूण मन खूब व्हडलें, विचार खूब व्हडले, खूब कितें करपाची ताची मोख आसता, ताची तयारी आसता आनीक तेच उमेदीन त्याच मोगान तो फुडें वता. आपूण तसो दुसऱ्यांकूय जायतो तो आदार दिता. तुज्या आदारान जायते जाणांक तुवें जायती वेगवेगळी तरेची सोशल मिडिया उदेशी खूब पब्लिसिटी दिल्या. हें कोणाच्यानूच विसरूंक जायना. आनीक थोड्यांनी तुका पळोवंक ना जायत पूण आयज हे कार्यावळी उदेशी तुका पळयतले. पिओ पूण मुगे पोस्टराक फोटो पोन्न फोटो आसा पूण ओरिजिनल दुसरो दिसता. जायत जाण म्हणटाय अरे तूं तो पिओ म्हणटा. हांवें म्हणलें हय कित्याक हांव तो पयलीं मोठो आसलो आतां म्हणलें बारीक जाला. खरेंच तुका आमी व्हड आनी व्हड यश हावडेतात. देव बरें करूं आनी देव बरें करूं म्हणटा प्रिडेंट मिडियाक ते आयज येवन आमची मुलाकात घेतली म्हणून. आनी इतल्यानूच पिओ सांगाताक आमी निमाणो तूं ह्या तियात्राचेर थोडी भोव फोडणी मारल्या तुमकां ती मानतली. हो तियात्र तुमी येयात आनी पळयात. ह्या माणकुल्यांक आमी हात दिवपाची गरज आसा कारण हीं जीं नवीं भुरगीं आसात तीं फुडाराचो हो आमचो तियात्राचो फुडार तांकां तुमी सांबाळून दवरात. तांकां तुमी तुमचो तेंको दियात. इतल्यानूच पिओ सांगाताक आयची माणकामते कार्यावळ हांगा सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.